Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमंता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी भितूंच्यार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोस प्लाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला तो इतां जिवेंची आनी मेलेंची मोजबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन.
आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय घालाय जायज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. नियाळुया संतोषाच्या मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. बडिया गब्रेलान आंकवार मरे कबत दिली, देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हूण, आनी ती गर्वेस जाली देवस्पी संतांचे कृपेन. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय घालाय जायज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे दयेंसा, ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. ओ म्हणजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां हेमकोणांतल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरकार भोगून गरज जाल्ल्या. दुसरो मिस्तेर. आंकवार मरी गोरवेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं,
तुझे कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारान जावन आनी आमचो दिसपट्टो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्ने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेंत बदले सदे स्पोर्चे तासा ओस्त्रामतो तुम सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोयमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सर्वता आमेन ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां आनी वार आमकां कोणांतल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सर्गार कोण गरज आसल्या तिसरो मिस्तेर आंकवार मरे बाळकाक जेजू बेल्या शहरान गोरवाच्या कोट्यान मोनजाती मदें पोरसूत जाली आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोर जेदैंसा होस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोच जावू जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया तेल विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोर जेदैंसा होस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोच जावू जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया तेल विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोर जेदैंसा होस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोच जावू जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया तेल विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोर जेदैंसा होस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोच जावू जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया तेल विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोर जेदैंसा होस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोच जावू जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया तेल विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे दैसा होस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य येजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबा पियाते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे दैसा होस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य येजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबा पियाते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे दैसा होस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य येजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबा पियाते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे दैसा होस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य येजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबा पियाते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे दैसा होस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य येजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबा पियाते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी अंत सर्वता आमेन. ओ म्हणजे जेजू गोष्ट आमकां निवारम कायम कोणातले औषधातले सगळे सरकार गोपन बरो जाल्ल्या. चवथो मिस्तेर आंकवार मरे बाळकाक जेजू वेलो आणि भेटयलो देव तेंपलांत आणि ताका सिमावाच्या हातान दिलो. आमच्या बापा सोयगींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवं तुवें गोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपट्टो एक रास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलेले सर्वेस्पोच येता आसा ओसराम तूं सदो आणि सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता सदा सरता आमेन.
ओ मुझे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरकार वर पोखून गरज आसल्या. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा साळल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोच दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आनी तसो सर्वथा आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सर्गात करून गरज जाल्या. नमान राणी काकोतीचे माये तूं घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी पोटेची हेवेची बावरकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणान का सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थिता. आमचे दोळ्यार शरातिनी तुजे काकोटीची नदर घाल. तूं कोनवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मरे. हे पोटेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये पाप साहेबाच्या इंतरसांव पासत आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणें पडून तुका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस्पोचे दयसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मुली देवाचे माई आंबापियाते नजकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वथा आमेन.
에게 와우테 조리 살고 와못 외다 Thank you for loving us. Thank you for coming in this world and dying on the cross to rise again
hope, Lord. You are the light. You are the love. Thank you, Lord Jesus, for showing us the way, for teaching us how to love. Thank you. Praise you. सर्वात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया A31 पेज नंबर 16 A31. Sorvespora Ecclesiava Sasna Momatuka Sorvespora Ecclesiava Sasna Momatuka Morto tu powieda tu ci mojma Sogliak faka tu morto tu powieda tu ci mojma Sogliak faka Sorvespora Ecclesiava Sasna Momatuka Sorvespora Ecclesiava Sasna Momatuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयची नोवेनाचे बेटवीन आयज 7वें नोवेन आनी आयच्या नोवेनाची मांडावळ करता सेक्टर इग्रेजा आनी आसोय ह्या सेक्टरांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आनीक दुसरें इंतेसांव आयज भेटयता फिलीप फेर्नांडीस देवाक दिनवासून फिशींग बिजनेस बरे भाशेन सुरू जावपाक देवा लागीं मागता. तांचे बरोबर सगळ्या नुस्तेकारां पासत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मार्सेलिना पेरेरा, प्रणॉय बॉर्जीस, प्रिती, तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची एकटी भयण आंजेला कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा आनी 8 months प्रेग्नंट आसा.
ICUआंत आसा किरीत भाशेन तिचे पासत आनी तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्या पासतूय आमी खतखत्यान देवा लागीं मागुया. आयच्या दिसाक आमकां चिखलेकारांक आनीक एक न्यूज म्हणजे आमचो गांवचो सरपंच मिस्टर सेबी पेरेरा तो कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा. ताचेय पासत मागुया देवान ताका बेगीनूच हात लावन ताकाय बरो करूंक. हेर सगळे जे कोण बरे नात बो करून ह्या COVID-19 पिडेन तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. तशेंच आमच्या मनान दवरुया ह्या दिसांनी आमच्या गोंयचे पासत जायते जाण बाराबोर आयल्यात, मुखार चल्ल्यात, वेगवेगळ्यो मांडण्यो आमचे गोंयचे राज्य सांबाळचे पासत देवान तांचेर तांच्या मांडण्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आनीक आमकां ह्या वायटांतली निवारूंक देवान आमकां एक बरें सोल्युशन दिवंक आमी सगळीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, आयचो विशय मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकोवणेचे आमी गोवाय. किरीत भाशेन देवाक आयज आमी दिनवासुया. आयज टिचर्स डे. आमचे सगळे टिचर्स जाणी आमकां शिकयल्यात, जाणें आमची आकारणी केल्या, तांचे पासत आयज देवाक आमी आर्गां दिवया. तशेंच आयज कोलकाताची बागयोन तेरेजा म्हणजे आमी तिका वळखता मादर तेरेजा, आयज तिचोय दीस. देवाक दिनवासुया. तिणें आमकां जितलेंय बरें करून दवरल्या वो तिचे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी जितलोय बरो वावर करता त्या वावराचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आनी आमकांय जण एकल्याक ही आकारणी घेवंक आनी ही आकारणी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयल्या. पूण जायते पावटी आमकां शिकयता ते आमी कानार घेवंक ना. आमच्या शिक्षकांची आकारणी आमी मानून घेवंक ना. वो जायते पावटी शिक्षक कशे वो दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती आमी बरे भाशेन पाडूंक ना. असलें सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर्पतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांतसून तोंडांत विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाज्यो सदांच सांकवार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्योंत आंकवार मारेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचो आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलेलें आसा तितलें सांबाळात, हे म्हणणेचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान भरून एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हेरां वन तूं व्हड म्हूण तुका कोण दवरता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडच्यान घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें
घेतलें जाल्यार घेवंक नाशिल्ल्या भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यान, तुमी गिरेस्त जाल्या, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्या. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलोलें म्हाका जाय आसलें. आम्हा दोन दुतांक देवाक निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मोन्नाचें फर्मोण पडलेल्या मनशां परी जाल्या. होय, आख्खे रचनेक म्हणजे देवदुतां आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशीं, पूण तुमी क्रिस्ता सवें शाणीं. आमी ओस्कोत, पूण तुमी सत्यवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घडणी घडोपुर्यान आमी भूक आनी तान सोंसता, विंगळे भोंवता आनी मार खाता. घरदार आमकां ना, हात पांय जोडून आमी कश्टवता. आमचेर शिराप घालता, पूण आमी परतो आशिर्वाद घेता. दुमाळो आमकां दिता, पूण तो आमी सोंसता. आमची निंदा करता, पूण आमी बोलेपणान उलयता. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्या मनशाचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजे भोव मोगाळ भुरग्यां कशीं तुमकां सोयरानाक हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमी क्रिस्ता सवें हजारांनी गुरू आसल्या जाल्यार पुऱ्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्त जेजू सवें शिव वर्तमाना उदेशी हांवें ताका जल्म दिला. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतेल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. परतून म्हणुया. आपणाक उलो मारतेल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्योच ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतेल्यांक सोमेस्तांक तो खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतेल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपल्या भक्तांची खोशी तो करता, ताची बोब आयकोता आनी ताका निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर राखून घेता, पूण सगल्यांक नुस्त्याचो तो भस्म करता. जबाब. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. म्हजें तोंड सदांच आसूं, म्हज्या तोंडांत सदांच आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताचे पवित्र नांवाची सगळे रचनांक सुस्ती करूंक सासणाच्या सासना. जबाब. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोयीसू सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोयीसू सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोयीसू सर्वेस्पराक 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 सोयीसू. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोयीसू सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोयीसू सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोयीसू सर्वेस्पराक 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 सोयीसू. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिजेवांनी तांकां म्हणलें,
सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी खेले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मारये भशेन भावार्थाचे आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय. आयज ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आमचे बरोबर आसा फादर सांतान डिसूजा, तो पाद्विगार सेंट एंटनी चर्च गालजीबागा कानाकोणा. तर ताचे बरोबर ह्या नियाळांत आमी वांटो घेवया. मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेंत वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय. हो जावन आसा आयच्या नोवेनाचो विशय. ह्या विशयान 3 वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटात: भावार्थ, आकारणी आनी गोवाय. पूण आमचो फोकस, आमचें लक्ष आयच्या दिसा आकारणीचेर आसूनी, कारण भावार्थांत केल्ली आकारणी दुबावावरीत जेजूक गोवाय वो साक्षी दिता. आयज हे आकारणे विशीं सजमून घेवंक एक सादें उदाहरण हांव तुमचे मुखार दवरतलो आसलो. आमी जायतीं जाणां ग्राफ्ट असलीं झाडां वो ग्राफ्ट केल्लीं झाडां पेडां हाचे विशीं आमी आयकल्यां. जायते फावटी ग्राफ्टींग ल्हानपणार सावन करतात. एका झाडाचें ग्राफ्टींग ल्हानूच आसतना करतात आनी हें झाड उपरांत वाडटा आनी जायतीं फळां तें दिवंक शकता. आनी जायतीं जाणां नदर मारल्यारूच म्हणटात हें ग्राफ्ट केल्लें म्हूण. आनी जायतीं जाणां ताच्यो खांदयो व्हरतात आनी आनीक झाडां ग्राफ्ट करतात. 3 वस्तू हांगासर आमकां पळोवंक मेवतात. तें म्हटल्यार हें ल्हानशें झाड आपणाकूच ग्राफ्ट करूंक दिता, दुसरो ताका ग्राफ्ट करता. दुसऱ्या पावंड्यार हें झाड व्हडलें जाता आनी खरीतपणी फळां दिता. तिसऱ्या पावंड्यार दुसरो तें पळयता, ताच्यो खांदयो व्हरता आनी दुसरीं झाडां ग्राफ्ट करता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज खरीतपणी आकारणीचे विशीं आमी उलयता. हें झाड आपणाकूच आकारूंक दिता देखून बरीं फळां तें दिता, ताच्यो खांदयो दुसरे व्हरोन ग्राफ्ट करतात. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन भावार्थाचे आकारणी विशीं उलयता. आनी ही आकारणी कित्याक हेंच मनान धरून तुमी खरेंच रायपण जोडलोलें म्हाका जाय. पयल्या वाचपान आमी खरीतपणी आयकलां कोण भाशेन भाग्योंत पावलू आकारणी करता, कोण भाशेन आपुणूच सोंसता पूण दुसऱ्यांची आकारणी करूंक वावुरता. आनी हाचो हेतू म्हटल्यार आमी सगळ्यांनी रायपणांत वांटो घेवचो. आयच्या शुभ वर्तमानांत एके भाशेन फारिझेव प्रश्न करतात, सोनवारचें करूं नजो ते तुजे शीज कित्याक करतात? भायले आकारणेचेर लक्ष घालतात. आयज आमकां कितें गरजेचें, भायली आकारणी
वो आत्मीक आकारणी. हांव म्हणटलो आसलो आमकां दोनूय गरजेचे. पूण आमी नाल्ला सगट कातली विसरूंक जायना. सण पळोवन कातली विसरूंक जायना, कारण कातली आमकां गरजेची. पूण हे सण भायले ती कातलेक आदार. म्हणटकूच हे सण गरजेचे, ही कातली आमकां मेळटली जाल्यार. पूण सणाचेरूच लक्ष दवरलो म्हूण जायना. कातलेचो लक्ष भोव म्हत्वाचो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज मारयेचें जेन्ना नवें पाळटा तेन्ना मारयेन आपली आकारणी करूंक दिली. भाग्योंत आना आनी जोकी देवाचेच विणवणेन मारयेची तेणेन आकारणी केली. आनी हाका लागून आमकां पवित्र पुस्तकान मेवता, शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देव मंदिरान गेली. मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे फर्मायल्लें तें सगळें तिणें भेटयलें. जेजूक देव मंदिरान भेटोवचो आसलो तिणेन तें केलें. परबे दिसा जेजूक देव मंदिरान व्हरचो आसलो तेंवूय तिणें केलें. आनी हेंवूय आमकां मेळटा की खरीतपणी जेजूक तांचे बरोबर नाजारेताक गेलो आनी थंय तो वाडलो म्हूण. मारयेन खरीतपणी जी आकारणी आवय बापाय कडसून घेतलेली ती तिणेन पाडली. दुसरी आकारणी देवूच तिजी करता. जंय ती म्हणटा हें कशें घडटलें आनी दूत तिका सांगता पवित्र आत्म्या वरवीं परमेश्वराची सक्ती तुजेर सावळी घालतली. एके भाशेन देवूच तुका आतां आकारतलो. आनी हेवूय आकारणीक ती तयार जाता. म्हणून ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी तिसरी गजाल मारयेताय, जी आकारणी आना आनी जोखी कडसून घेतली, जी आकारणी आपणे खूद देवा वरवीं केली, ही आकारणी आपल्या पुताकूय तिणेन दिली. आनी पुता वरवीं आयज आम्हा समेस्तांक भावार्थाची आकारणी मेळत आसा. प्रितीच्या भयणा भावांनो, खरीतपणी आमची आकारणी दुसरो करता, आमची आकारणी आमीच करता. आनी तिसरें म्हटल्यार आमी दुसऱ्यांची आकारणी करूंक आमी एके भाशेन आदार जाता. आनी हेंच की भावार्थाचे आकारणेंत वांटो घेवन जेजूचे शिकवणेक गोवाय दिवप. आयज भाग्योंत मादर तेरेज कोलकत्ताची हिची परब आमी समरमता. आयज आमी टिचर्स डे पाळटा. मादर तेरेजाय एक शिक्षक, एक टिचर. जाय त्यांची तिणेन आकारणी केली एक बरी टिचर कशी. आनी खरीतपणी आयज जायते जाण तिच्या आदारान शिकलेत, ताणीन जेजूक गोवाय दिली. आयज आमची दर एक टिचर तिका आमी शाबासकी दिवंक गरजेचें, कारण ती दर एका विद्यार्थ्याची आकारणी करता. आनी खरीतपणी समाजांत गोवाय दिवंक तांकां ती शिकयता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज 2 आकारणीचेर आमच्या जिवितांत आमी लक्ष घालुया. भायली आकारणी आनी भितरली आकारणी. आयज आमच्या चालत्या जिवितांत पळयल्यार आमी कितें पळयता, मनशाचें ध्यान मन भायले आकारणीचेर चडूच आसा. आसूंक जाय ना न्हय, पूण त्याच बरोबर आत्मीक आकारणी आमी विसरल्यात. आमची भायली आकारणी फेस्तां परबो आमी कश्यो करतल्यो, पुरसांवां आमी कशीं करतल्यो, आमच्यो चाली रिती आमी कश्यो पाडटल्यो, हाचेर आमचें चड लक्ष. फारिजेवूय तेंच करताले. भायली आकारणी, भायले कायदे हें सगलें, पूण आत्मीक जिवीत ते विसरलेले. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज आमची आत्मीक आकारणी आमी कश्यो करतल्यो. आयज आमी म्हणटा कोरोना व्हायरस ह्या पॅन्डेमीक दुयेंसाक लागून आयज भावार्थाच्यो वस्तू पाळूंक आगोळ जाता.
पूण म्हाका दिसता आमी घराच रावून आमी जावं टिव्हींचेर मिसांत वांटो घेतलो, घरांत कोणी रावून पवित्र पुस्तक वाचलें, तेरसांत वांटो घेतलो, आमची भावार्थाची आकारणी जावंक पावतली. त्याच बरोबर बऱ्यो वस्तू जरी तर आमी केल्यो, देखीच्यो वस्तू जरी तर आमी केल्यो, जाल्यार न्हयच फकत आमची भावार्थाची आकारणी, पूण दुसऱ्यांक आमी भावार्थेचे आकारणीचे वो म्हज्यान म्हणूंक जाता जेजूचे गोवाय आमी जातोल्या. मारियान आपली आकारणी केली, समाजाक गोवाय जाली. भाग्योंत मादर तेरेसा कोलकाताची आपली आकारणी केली, समाजाक गोवाय जाली. आयज तुजें आनी म्हजें कितें? आयज पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करूंक शिकुया. मारयेचे विणवणेन आमच्या जिवितांत भावार्थाचे आकारणेक पयलो जागो दिवया आनी खरीतपणी दुसऱ्यांक भावार्थाची आकारणी करूंक गोवाय जावया. आमेन. आकारणी, भावार्थाची आकारणी, भायली आकारणी, समाजीक आकारणी, आमच्या जिविताची आकारणी. ह्या वेळार आमची थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां सगल्यांक मारये भाशेन ह्या आकारणींत वांटो घेवंक आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पवित्र आत्मो आपले शक्तीन भरू आनी कोविड-19 हे पिडे समयार आपले पोरचेक जेजूची बरी खबर परगोटूंक आनी आपले पोरचेक भावार्थान तीर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागे आयकून घे बापा. साबार आमची भाव भयणां जेजूचे उर्बेवंत परगोटणार जोळी मोळी वचून जेजून हाडलोले सोडवणेची बरी खबर दुसऱ्यांक दितात. तर ह्या सोमेस्त भाव भयणांक फावो ती भलायकी आनी कृपा बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागे आयकून घे बापा. आयज आमी केरीत भाशेन भागिवंत मादर तेरेसाच्या 23व्या मोन्नाच्या वर्साचो उगडास कोत्ता. तिणें आपलें आख्खें जिवीत देवाक भेटयलें आनी जात कात पोले नासतना, भेदभाव करिनासतना एकामेकाचो मोग करूंक शिकयलो. तेच भाशेन आयज आमी शिक्षकांचो दीस मनयता. आमी सगल्या आमच्या शिक्षकांचो उगडास करून तांच्या जिविता पासत देवाक दिनवासुया आनी आंकवार मारयेचे मोजोतीन देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागे आयकून घे बापा. शीस जेजूक अणभवतोच ओगी रावंक नात, पूण त्याच वेळार वचून तांणी जेजूक परगोटलो. तर आमी सगल्यांनी आमच्या घराब्यांत, समुदायांत आनी फिरगोजेंत जेजूचे बरे खबरेचे परगोटणार जावंक आनी आयज नोवेनाची मांडावळ कोत्तोल्या इग्रेजा, आसोय, होली क्रॉस आनी ग्रीन व्हॅली वाड्याचे दर एका घराब्याचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागे आयकून घे बापा. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे.
आनी आमची भावार्थाची तशी समाजीक आनी आमच्या कुटुंबीक आकारणी बरी भाशेन जावंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोने वेडार गीत घेवया C23 पेज नंबर 38 C23. Quiero le pico si valga Gata bapa jadisa Amcha data dos dirupa Amcha data dos dirupa Arnolo nos puncha fola Otra bapa jadisa Amche kachin soria rupa Amche kachin soria rupa Osmandoya valana Zoreta tu betoilolo Isai sodan tu kapede Ale tu chiluse Osmandoya valana Zoreta tu betoilolo Isai sodan tu kapede Ale tu chiluse म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाखाली मेळवीक आमच्या नाक्य पवित्र शुभेच्छा दवा सर्विस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणांची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया. सुम्याचे सु तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुरोशी बरपण आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भावार्थाचे आकारणेंत, समाजीक आकारणेंत, कुटुंबीक आकारणेंत आमकां जण एकल्याक जागो आसा आनी आमकां जण एकल्याक ही आकारणी घेवपाची आसा. जाल्यार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगल्यांक आमकां ही बापाची आकारणी मागून घेवया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावलां, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D4 पेज नंबर 49. D4. Asheta, 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 Kalis moche, Suadi, 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 Eria tuja, Rakul rauta, Disporte, Melum moga, moga, moja. Rakul rauta, Disporte, Melum moga, moga, moja. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर माई मोगाची दिश्ट घाली. देखून पृथ्वेच्यो सर्व संस्थी म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयची मांडावळ केली इग्रेजा सॅक्टर आनी आसोय सॅक्टर. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आयज ह्या विशयाचेर आमकां देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आदार दिला तो फादर सांतान डिसोजा, पाद्विगार सेंट एंटनी चर्च गालजीबागा काणकोणा. ताका आमी करीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन ह्या कारणी इस्कुटावून आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक ताणें आदार दिलो. देखून ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आनी ताच्या फिरगोजेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. फाल्यां 8वो दीस नोवेनाचो चोत्रायदोरची. फाल्यां नोवेनाची भेट सकाळीं जातली 7 वाजता. फिरगोज गवळीक सभा हाची मांडावळ करतली सकाळीं 7 वाजता. फाल्यां नोवेनाचें मीस जातलें. तशेंच सांजेर फाल्यां इंग्लेजीन मीस जातलें सांजेर 6 वाजता आयताराचें मीस. ह्या दिसांनी मातशें चोत्रायदोरची. कोवीड केसीस वाडत आसात गोंयांत. म्हणटूच आमी घडये सुसेगाद जाल्लीं आसात. सगळें काबार जालां आसतलें म्हूण आतां आमकां सगळें अनलॉक की प्रक्रिया सगळ्याक जाल्ली आसा. पूण मातशें चोत्राय दवरची. साद्यो वस्तू ज्यो आमी करूंक जाय त्यो करया. भोव करून सादी वस्तू सांगत आयल्यात आमकां उगडास करता दिसतो. आमचो हात जो आसा तो आमच्या तोंडांत, आमच्या नाकांत, आमच्या कानांक, दोळ्यांक
आमी लावचे न्हय. जरूय तर तोंडान हात घालपाक जायोच जाल्यार तो पयलो धुवचो बरे भाशेन. इवो सांगूंक नाका पूण उगडास करता, कित्याक आमचे मदलीं जायतीं जाणां विसरल्यान आनीक कॅज्युअल एप्रोच कॉमेस केल्लो आसा. देखून केसीस वाडत आसा. मागीर आमी सरकाराक बटन दाखोवन फायदो ना, कित्याक सरकार आमचे पासत कांयच करूंक शकना आनी कांय करचोय ना. जें कितें जाता तें आमी करता आसतना आमीच जण एकल्यांनी आमची जबाबदारी घेवची, आमची काळजी घेवची. हें परतून उगडास करता, कित्याक आमचे मदलीं थोडीं जाणां विसरल्यांशें दिसता. तर विसरचें न्हू. जें सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करपाक जाय मेनटेन करया. जें आमी सॅनिटायझेशन करपाक जाय तें सॅनिटायझेशन करया. जी आमची इम्युनिटी बूस्ट करूंक आमी बरें घरचें जेवण जेवपाक जाय तें आमी जेवया. त्याच बराबर ह्यो साद्यो वस्तू ज्यो आमकां वायरस आमच्या कुडीन भितर घालपाक शकता त्यो आमी आडावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. वेलांकांनी सायबिणीक नोवेन. हे भोव पवित्र आंकवारी जेजूची माय जावच्याक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन वेंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तो संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी खोतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गोरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान म्हळां मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे भासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडेलान्विकायेन तुका प्रार्थिता. ह्या वेळार आमची कितेंय गरज आसा जाल्यार सर्गीच्या आवयच्या फुड्यान दवरुया. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें निर्मळ काळीज सैंबा वर्त्या मोगान आनी संतोशान भरलें. तशें आमचो बावार्थ आनी विस्वास सर्गीच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्योन मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्योन मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्योन मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन बोललेली म्हूण पाचारली. ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखाणटा. संवसार सोरोपर्यंत आमचो तुका परकोण दिता. हे दुखेस्तांचे बुजवणदारे तुजे पदवेदार मजतीन मागलेली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयता. मारये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोब हातान
आमचो आत्मो आनी कूड घालता जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसवांत सदांच तूं आमचे सरशीं राव. कोश्ट आनी हुस्के, जिवीत आनी मरण, तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणांक लाभता तशें जावं. भाग्यवंत बेर्नादाचें मागणें. हे बो कोनवाळे आंकवार मारये, उगडास कोर की तुज्या गोपांत येतेल्यांक, तुजी मजत मागतेल्यांक आनी तुजो आदार सोदतेल्यांक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवांशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येता. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त उबीं रावता. हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका, पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादी कर. आमेन. Sugli Sangata Meria, Sugli Lagi Soria, Amcetane Gloria, Muri Purgundiuria.
सकाळी फुडें बेगीन उठताय धांवोन धांवोन बस दोत्ताय कोणाक लागोन टिचरीक लागोन बसीन सारकीच रूट आसल्या तोशीक चिड्डून चिड्डून वयताय कोणाक लागोन टिचरीक लागोन बेल पोटचे पयली क्लासीन तासताय लेट पावल्या लिपोन भोंवताय कोणाक लागोन टिचरीक लागोन केन्नाय दुसऱ्याचे पांये पडटाय होमवर्क दी म्हूण हात जोडटाय कोणाक लागोन टिचरीक लागोन टिचर क्लासीन येता म्हटल्यार सामकीच पिरान दिसता होमवर्क कोन्नासतना क्लासीन गेल्या बोवाड पडटा मोठीन म्हणटाय पाठ पडो ही आमकां कित्याक शिकयता टिचर शिकयता म्हूण भुरगीं पास जावंक पावता टिचर क्लासीन येता म्हटल्यार सामकीच पिरान दिसता होमवर्क कोन्नासतना क्लासीन गेल्या बोवाड पडटा मोठीन म्हणटाय पाठ पडो ही आमकां कित्याक शिकयता टिचर शिकयता म्हूण भुरगीं पास जावंक पावता शिकोन शिकोन तयार कोत्ताय परीक्षे पयली रेडी दोत्ताय कोणाक लागोन भुरग्यांक लागोन शिकयला तें कोणा जाल्यार परतून शिकोवंक फाटीं सोरोनाय कोणाक लागोन भुरग्यांक लागोन स्कुलान कसली सेक्युरिटी आसल्यार पयलींच आमकां मोटिवेट करतात कोणाक लागोन भुरग्यांक लागोन केन्नाच कसलीच हेल्प मागल्यार हेल्प करूंक फाटीं सोरोनाय कोणाक लागोन भुरग्यांक लागोन टिचरीक लागोन शिकोन भुरगीं फुडार करूंक पावता फुडार बरो जातोच आमकां ताचो अभिमान भोगता बांद्रेस बेती उंच चुकल्यो तितली चुकी मेजता चुकी आमच्यो बोगस म्हणून बोगसोने आमी मागता टिचरीक लागोन शिकोन भुरगीं फुडार करूंक पावता फुडार बरो जातोच आमचो तांकां अभिमान भोगता बांद्रेस बेती उंच चुकल्या तितल्यो चुकी मेजता चुकी आमच्यो बोगस